ते एप्लिकंट आयिल्ले फॉर्म उजळपा खातीर फॉर सेटिंग अप ऑफ स्टॉल्स जे आमचे फेरी येवपाची हांगासर बिकॉज ऑफ 8th डिसेंबर फिस्ट आहा पणजेचें. सो ती एप्लिकेशन फॉर्मा भरपाक ते लोक येयल्ले सकाळीं. सो आदीं जी गर्दी जाताली तशी जावंक ना. Everything was under control, and 30 people applicants have already deposited the money towards the setting up of stalls. And आयज आनी फाल्यां ते फॉर्मां विकतलेत आनी जी एप्लिकेशन येतात they will receive the applications. People will have to come and deposit 15,400. That is the amount to set up a stall plus 500 the application form fees. So 15,900. सो 8 तारीख ते 14 तारीख मेरेन आसतली ही फेरी. फेरी फक्त त्या जाग्यार थंयसरूच. वय वय फाटीं अष्टमीची फेरी जाल्ली पळय त्याच जाग्यार जातली. आनी वी आर होपफूल दॅट वील गेट गुड रेवेन्यू कलेक्शन टू CCP. लास्ट टायम अष्टमीची फेरी जाल्ली तेन्ना 90 लाख आयिल्ले CCPन. तेच्या परं कंपेर करचें जाल्यार परं 30 लाख आयिल्ले. So with proper and efficient management, we have managed to increase the revenue to CCP. So तशीच आता अष्टमी सॉरी आमची इमॅक्युलेट कन्सेप्शनची जी फेरी येवपाची आहा आतां 8 तारखेच्यान तातूंतय आमकां खात्री आसा की रेवेन्यू येतलो CCP. लास्ट टायम जशें पळयताले की कोण फॉर्मां घेता कोण विकता अशें आयकपाक येतालें. सो त्या खातीर तुमी कितें केलां नवीन? पळय म्हाका तर तशें कांय येवंक ना इन्फॉर्मेशन. बट कितें केलां आमी आतां कोण एप्लिकेशन पळय दितात एप्लिकेशन व्हरपाक येतात आमी तांचे डिटेल्स घेतल्या इन्क्लुडींग आधार कार्ड डेटा डिटेल्स. सो कोण एप्लिकंट तो आमकां खबर आसा. स्टॉल नंबर वनाचे कोणें फॉर्म येयला आमकां खबर आसा. फाल्यां ती स्टॉल थंय आयले आनी जेन्ना आमचो मनीस वयतलो इन्स्पेक्टर वयतलो चॅक करतलो तेन्ना तो पळयतलो की ह्याच मनशान तें एप्लिकेशन घेतलां तोच मनीस थंयसर आसा की ना. सो तो रिकॉर्ड आमचे कडेन आसा आतां. सो सद्या कितले आतां स्टॉल? सेम अशेंच आमी हेकाय केल्ले फाटले अष्टमीचे फेरेकूय तशेंच केल्ले. रिकॉर्ड घेतलेलो कोण येता एप्लिकेशन्स व्हरता पळय तो आनी ते येवन डायरेक्ट पयशे फारीक करता आनी आपलो रिसीट घेवन चल्ले ते आनी मागीर ते स्टॉल घालतले थंयसर. ओके. सद्या आयज कितली फॉर्मां केल्या म्हणटा तुमी? फीज भरून 30 जाणांनी ऑलरेडी हें केलां भरून गेला. डिपॉझीट केला पयशे डिपॉझीट केले इन द ट्रेजरी. सो आय मीन एकाक मेरेन डेटा आहा तो सांगता तुका. ओके. आतां वाडला जायत एक वेळ. सो 2 more days to fill the form. आयज आनी फाल्यां टील टुमॉरो टील 5:45 ड्युरिंग ऑफिस 9:30 to 5:45. So how many revenue you expect this year? We'll see. No, depends on how many people will actually set up the stalls. So I am hopeful that revenue collection will be good. I mean, we will maintain the good work we have done in the last fair.